आमचे स्थानिक आमदार, या राज्याचे मंत्री, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांचेर टिका केली आणि ते टिका करतना अशें म्हटलें की बाबू आजगांवकाराक मोगो पक्षान घेवन आपूण खूब मोठी चूक केल्या म्हणून। हांव ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आयज क्लियर करपाक सोदता की बाबू आजगांवकाराक मोगो पक्षान जो घेतलेलो हे निवडणुकीन हमखास एक आमदार निवडून येतलो हेची ताका 100% खात्री आसलेली म्हणून घेतलेलो। 2017च्या निवडणुकीत बाबू आजगांवकाराक निवडून येवच्या खातीर खंयच्या पक्षाची गरज नसलेली, ताका जनतेचो पाठिंबो आसलेलो, ताका भारतीय जनता पक्ष किंवा बाकीचे पक्ष आणि अपक्ष राव अशें ताका ऑफरी आसलेले। परंतु एक बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून बाबून महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्वीकारलेलो आणि ते निवडून येतना धवळीकरान बाबू कितकी मदत केल्या ते आमकां सगळ्यांक खबर आहा। एका जाहीर सभेक फक्त 15 मिनटां भाशण केलें म्हणून आमदार निवडून येना। धवळीकरान जर ह्या मतदारसंघात निवडून हाडच्या खातीर 15 मिनटाच्या वयर जर टायम दिल्लो आसत, जर धवळीकरान क्लियर करचे, आमी जाता तो सांगता ते आयकता। कारण ह्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदारान, प्रत्येक कार्यकर्त्यान बाबूक निवडून हाडपा खातीर आपले सगळे प्रयत्न लायलेले। आणि काल प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान धवळीकरान अशें सांगलां की आमचो एक स्थानिक कार्यकर्तो जो बाबू खातीर काम करतालो ताचो खूब मोठो वांटो आसलो म्हणून। कोणाचो तो नाव? जी धारोलकर तो। पैसे असले पूण पैसे वाटले म्हणून मतदार भुलांना किंवा मतदार मत मारिना अशें आसलेले जाल्यार जितांचे पैसे वाटले मांद्रे मतदारसंघांतल्यान गेल्या निवडणुकीन तो निवडून येतलो आसलो। पैशाचेर निवडून पैसे घेवन निवडून येवपाक पेडण्याची जनता जी आसा न्हू इतकी मूर्ख ना। बाबूचें कार्य 99 पासून ह्या मतदारसंघान आसा, धारगळ मतदारसंघान आसा आणि तेच्या कार्याची पावती म्हणून असो एक सक्षम नेतृत्व हे पेडण्याक लाभचे हो एका दृश्टिकोनांतल्यानच गेल्या 2017च्या निवडणुकीन बाबू आजगांवकाराक भरघोस मतांनी निवडून दिल्लेलो। आणि ही निवड जाता आसतना बाबू आजगांवकाराक सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी मदत केल्लेली, सगळ्या पक्षाच्या लोकांनी कार्य केल्लेले म्हणून हेजे मोठे यश तांकां मेळ्ळें। त्याच्या स्टेटमेंटीचो निषेध करता। म्हाका ती स्टेटमेंट पयली दिसली की चुकीची छापली गेली की काय, पण नंतर कळ्ळां की प्रेसान तो बोललोच तसा म्हणून। त्यांनी स्टेटमेंट अशी दिली की बाबू आजगांवकाराक मोगोन घेतलो आनी मोठी घोट सुटली। पण म्हाका दिसता की बाबू आजगांवकारान मोगोची तिकीट घेवन मोगोचे आमदारकीचे निवडणं ही मोठी चूक केली। कारण बाबू आजगांवकार मोगो निवडान येवन मोगोक लॉटरी लागली, ही मोगोची सीट नाल्यार येवची नसली। बाबू आजगांवकार इंडिपेंडंट जरी रावलो तरी बाबाचो शिक्का मोडतो बसलो।